गोंयांत आशिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर रस्ते रुंद करप आनी उडाण पूल बांदपाचीं कामां गोंयभर चलतात. वर्सां जालीं मात कामां अजून अर्दीच आसात. लोकांच्या येरादारी करतना कणे मोडल्यात. ही कामां केन्ना सोंपतलीं? कितलो खर्च केला? हें करतना तांकां कसले अटी घातल्यात हाची म्हायती अख्ख कायद्या सकयल म्हायती मागली, मात दिली ना. वयल्यान गोंयभर आपणाक नाचयलो अशी म्हायती बर्डेन पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. जे रस्त्याची कामां पेडणे ते आयज मडगांवचे पलीकडे कामां चालू जाल्लेली आहा नॅशनल हायवेची. ती कामां ही आयज सुदीन ढवळीकर ज्या पद्दतीन करता ही कामां तेजी सारकी न्हू. तेजे कडेन हांवें अंडर RTI रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टा प्रमाणे जी हांवें तेजे कडेन पेपर जे मागले न्हू, तेजे जे डिपार्टमेंट जे आसा न्हू तेंच्यांनी म्हाका जवळ जवळ न्हू 45 लेटरां घरा धाडली. 45 लेटरां ही पळय म्हाजे कडेन हांवें हाडून तुमकां दाखयता की 45 लेटरां तेंच्यांनी म्हाज्या घरा धाडली. तेजे कडेन हांवें मागलेले जे पुलाचे एस्टिमेट कितलो आसा, पुलाच्या कामाक खर्च कितलो जाल्लो आनी तुजें काम खंय पावलां. ताका लागून ते कितें करतात, मायंड डायवर्ट करपाक प्रत्येकाक एक म्हाका फातोर्डा मतदारसंघाचे फातोर्डानसून ते एक लेटर धाडटा फातोर्डा डिपार्टमेंटानसून, मागीर पणजेसून धाडटा, फोंडा डिपार्टमेंटासून धाडटा. पूण प्रत्येक डिपार्टमेंटान धांव म्हणटा थंय गेल्यार तेंचे संबंदीत अधिकार थंय कोणूच नासता. रस्ते आनी उडाणपूल बांदपाची पद्दत सारकी ना, तशेंच तातूंत व्हडा प्रमाणांत भ्रश्टाचार केला म्हूण आपणाक म्हायती दिनात असो आरोप राष्ट्रवादी पक्षान केला. ते कामाचे जी पद्दत जर पळोवंक गेलो जाल्यार पद्दत जी आसा न्हू कामाची, हे जेन्ना रस्त्याचें काम सुरू करता आसतना जे रस्त्याची माती फिलींग करता न्ही, माती फिलींग केल्या उपरांत तेजेर एक पावसाळो वचपाचो आसता. पावसाळो वचपाचो आसता आनी पावसाळो जाल्या उपरांत तेजेर रबल सोलिंग जो गोंयच्या वातावरण पावस जो पडटा पावस, त्या पावसा प्रमाणे रबल सोलिंग करचें पडटा आनी रबल सोलिंग करून तेजे बरोबर WBM वॉटर बॉर्ड मेकॅडम हें करचें पडटा. आयज ती पद्दत तेंच्यांनी जे कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेले आसा न्हू खंयसरूच वॉटर बॉर्ड मेकॅडम आमकां खंयच दिसना. ताका लागून जे काम हेच्या फुडें पावस सोंपल्या उपरांत आतां जर रस्त्याचें काम तेंच्यांनी जर बेगीन उदघाटन केलें आनी फुडले पावस सोंपल्या उपरांत आतां येतलो पावस सोंपल्या उपरांत रस्त्याची चाळण जातली. म्हणून आयज आमी अख्खे गोंयच्या लोकांक सांगता जो पयसो जो आमचो आसा हो आयज सुदीन ढवळीकर बाब पिड्ड्यार करता हें आमकां दिसता आनी पिड्ड्यार जातलो 100% आसा. ताका लागून तेंच्यांनी आयज जे आमकां नॅशनल हायवेचें काम चालू आसतना जे ओवरब्रीज जे आसा डिंगेक स्पेस आसता न्हू 1 मिटर, एका मिटराक 15 किंवा 20 सेंटीमिटराचें स्पेसींग दवरचें पडटा. हेंच्यांनी दवरला ते दवरला ना अशें न्ही, पूण लोकांनी जे यूज करूंक जाय आसले 18 mm ते 20 mm लोकांनी यूज करूंक जाय आसले न्हू, हे हेंच्यांनी लोकांनी आयज यूज करूंक ना. म्हणून आयज जर तुमी पळोवंक गेले जाल्यार तेंचे स्लॅबाची सायज सारकी आसा. 35 सेंटीमिटर 15 सेंटीमिटर 20 सेंटीमिटरचो स्लॅब कलवट जो आसा न्हू हो सारको आसा. पूण लोकांक जे आसा न्ही लोकांचे हेंच्यांनी कोट्यांनी पयसो खाल्लेलो आसा. कारण 18 mm आनी 20 mm बार जे आसा न्हू ते लोकांनी तेंच्यांनी यूज करूंक जाय आसले. अख्खे गोंयच्या लोकांक हांव सांगता नॅशनल हायवे जे लोकांनी जे यूज केल्लेले आहा ब्रिजाक म्हणजे ओवर ब्रीज जो आसा न्हू तेजे लोकांचे पद्दतीन जे लोकांनी बांदलेले आसा न्हू तेंच्यांनी जवळ जवळ 12 mm चे लोकांक खाल्लेले आसा. कारण एका टना फाटल्यान कोट्यांनी फायदो आसा, तांकां खबर आसा. सरकाराच्या भौशीक बांदकाम खात्यान अधिकारी आसात, मात ते केन्नाच ही राष्ट्रीय महामार्गाचेर कामां चालू आसात थंय पळोवणी करतना दिसनात असोय आरोप राष्ट्रवादीच्या बर्डेन केला. संबंदीत अधिकारी जे आसा हे तुजे अधिकारी थंय सोड. हे रस्त्याचें काम पावस जाल्या उपरांत सगळे पिड्ड्यार जातले 99.99. कारण म्हापशेच्यान आमी जेन्ना पणजे येता ते रस्त्याचे बेगीन रातचे आनी दिसाचें काम चालू आसा न्हू तेजेर तेणी आयज सोलिंग हो आयटम हो कट केल्लो आसा आनी जवळ 30 ते 40 सेंटीमिटर तेंच्यांनी मेटल एग्रिगेट 1.5 इंचाचो घातला आनी भराव घालून तेणी सपाटीकरण केल्लेलें आहा. बेगीन काम केल्या आनी हॉटमिक्स केल्लेलें आहा. ताका लागून हो रस्तो खरोखरच खस्तलो. कारण न्ही जो बेल्ट जो आसा ती शेतां ती गिरवाड्यासून आमी जो म्हापशेसून जेन्ना येता न्हू ती शेतां ती ओलसर जमीन ही फाल्यां सकाळी बसल्या उपरांत रस्तो वयर सकयल जातलो. तेन्ना सुदीन ढवळीकराचे हेतून जे भ्रश्टाचार चालू आसा न्हू बेगीन कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं बेगीन काम करूं नाका. हांव तुका रिक्वेस्ट करता. हो जनतेचो पयसो, आमचो पयसो,
हो रस्त्याक पयसो जो मोडटा न्हू कोट्यांनी करोडांनी पयशे मोडलेले आहा ताका लागून हे तुमी पयशे आमचे पिड्ड्यार करूं नाका आनी हे बेगीन बेगीन तूं काम करपाचें हे मातशें सावकाश कर सारकें कर पद्दतशीर कर.